ज्या ठिकाणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रेझेन्स आसा, आता उदाहरणार्थ मांद्रे मतदारसंघ उदाहरण म्हणून घेता की भारतीय जनता पक्ष जरी आमदार असलो थंय राष्ट्रवादीचें अस्तित्व आसा. मये धरा आतां आयलो, परवरी आयलो, असे काही जे मतदारसंघ आसा ज्या ठिकाणी राष्ट्रवादी केन्ना ना केन्ना थंय तांच्यो बूथ कमिट्यो आसताल्यो, थंय कार्यकर्ते आसतले, तर अशा मतदारसंघात राष्ट्रवादीन फोकस्ड काम करपा जाय. दुसरी गोष्ट म्हणजे आफ्टर विली तसो स्टेट लेवल प्रेसिडेंट राष्ट्रवादीक केन्ना मेळूं ना. विलीक सुद्धा मर्यादा आशिल्ली, पण आफ्टर विलीक कोण मेळूं ना. दुसरी बाजून तुम्ही पळया की भारतीय जनता पक्षाक राजन आर्लेकर प्रदेशाध्यक्ष आसले, काँग्रेसीक आतां सुभाष शिरोडकर प्रदेशाध्यक्ष, हांकां सुद्धा तशें स्टेट लेवल अपील ना, म्हणजे मास अपील ना किंवा वेगळ्या हितून वचूं शकता. त्यामुळे तो वीक पॉयंट असो व्हडलो जावं शकना अशें म्हजें म्हणणें आसा. हीच संधी घेवन आपले नेतृत्व वाडोवप आणि त्याच्या बरोबर सद्गुरू मान्य करता की जरी प्रदेशाध्यक्षाक जरी मास अपील नासलें तरी तुजी पक्षा भितर अशी एक दोन नेते आसपा जाय जांकां मास अपील आसूंक जाय. ते आज राष्ट्रवादी कडेन ना गोंयांत. हय, मास अपील आशिल्ले लिडर तशे राष्ट्रवादी कडेन ना, पूण तांकां ते काम करचें पडटलें. म्हणजे एक प्रकारल्या शुन्यांतल्यान काम फुडें व्हरप अशी जबाबदारी तांचेर आयला. तांचो एक प्लस पॉयंट निळकंठाचो असो दिसता म्हाका की इज ए लो प्रोफायल पर्सन. त्यामुळे लो प्रोफायल अशी ताची जी प्रतिमा आसा तीच ताणें चड उजळ करून तोच आपलो स्ट्रॉंग पॉयंट, तो आपलो वीक पॉयंट न्ही, तोच आपलो स्ट्रॉंग पॉयंट अशा पद्दतीन जर ते फुडें गेले. दुसरी गोष्ट सामूहिक, खंयचो एक लिडर पक्षाक खंयच्या वाड दिवं शकना. सामूहिक पद्दतीन ते जावपा जाय. तांचे कडेन जाती धर्माचे येवपा जाय. आतां तांचे कडेन समाजाचे लोक आसात, तांचे तसे भंडारी समाजातले काही नवे लोक तांकां पक्षान हाडचे पडटले. कारण फाटले 2-4 विधानसभा जर पळयली अधिकाधिक सगळ्याच पक्षांच्यो भुमिका की भंडारी समाजाच्या लोकांक चड हें दिवप, प्राधान्य दिवप. सो ही जी सोशल इंजिनियरिंगाक प्राधान्य दिवचे पडटले राष्ट्रवादीक, अशें म्हजें एक ठाम मत आसा. दोन महत्वाचे मुद्दे काडल्यात तांणी. पयलो मुद्दो जो आसा तो म्हळ्यार दक्षिण गोंया भितर तुमी खूब वीक आसात. इवन स्वता निळकंठ हळर्णकार जर पक्ष बांदणी करपाक गेलो तुमचो थंय होल्ड ना. आनी दुसरो जो मुद्दो काडला तो हाणें काडला की मास अपील आशिल्लो लिडर ना आनी खंय तरी पक्षा खातीर सगळे जे दुखाविल्ले आनी दुराविल्ले अशे दोगी जाणां हाडपाचें आव्हान तुमचे मुखार आसा. कशें हँडल करतले? पळय, मास लिडर ना. आमचो जुजे फिलीप आहात, 2 निवडून येवन 2 मिनिस्टर जाला. परत आमचो आतां यूथ प्रेसिडेंट युरिया लेमा आहा, तोवूय सांगे मतदारसंघाला हार्डली 400 मतांनी गेला. ही इज ऑल्सो यंग एंड डायनॅमीक. सो जे तरेन पयले फावट उबो रावन जेन्ना 400 मतांनी पडला, म्हाका दिसता तो आतां ते अनुभव घेवन तो खुबशें काम करतलो. म्हणजे सावथाक पासून काम करपाक जरी म्हाजे संबंद ना जाले जाल्यार हे 2 लिडर, तो ते एके सायडीक आनी हो एके सायडीक, आमकां जशें आमी चिंतता की ग्रावंड लेवलाक वचून काम करता तशें तेंच्यांनी ते स्टार्ट केले जायत जाल्यार म्हाका दिसना खंय कठीण पडटलें म्हणून. पूण आमचो उद्देश की टार्गेट सर्टन करप हें निवडून येवपाक. पूण जर आमकां लोकां पर्यंत वचोंक जाय, गोंयची सेवा करूंक जाय. आमी आमचो उद्देश कसो आहा की आमकां गोंयच्या जनतेचे, गोंयच्या कॉमन मनशाक आमच्या पक्षाचो कार्य पावोवंक जाय. तांणी बरो मुद्दो काडलो तो म्हळ्यार तुमी 40 मतदारसंघाक हातपांय मारपाक जायना. तुमी एक 10 मतदारसंघांचेर किंवा 20 मतदारसंघांचेर फोकस्ड काम करता. तशेंच हांव म्हणटा की तें सद्गुरू बाबान सांगलां पळय तें सारकें आहा. तरी सुद्दां निवडून येवपाकूच आमकां काम करपाचें ना. निवडून येवपाकूच ना. थोडे समजा काँग्रेसीक लोक विरुद्ध रावले, ते आमकां रावले जायत जाल्यार फाल्यां ते आमचे एलायन्स आसतना दुसऱ्या पक्षान वयतले त्या कार्यकर्त्याक आमची जबाबदारी तुमी काँग्रेस फाटसूनच रावप, कारण आमी एलायन्स आहा. सो आमचें लिमिटेशन 40 वचोंक जाय. पूर्ण धर्म दवरून आमच्या कार्यकर्त्यांक सांगूंक जाय की जरी आमकां तो पक्ष नाका तरी आमी मारूंक जाय, आमी एलायन्स आहा. सो रिस्ट्रिक्शन ना दवरता, फक्त फोकस. पण म्हाका एक सांगात निळकंठ बाब, अलायन्स दवरून तुमी ग्रो जावपाक शकतात? कारण कितें आसा, प्रत्येक खेपे काँग्रेसीक हो प्रश्न विचारता तेन्ना काँग्रेस सांगता की आमकां अलायन्स नाका, आमकां अलायन्स नाका. लास्टाक तुमगेल्या केंद्राक जी युती आसा त्या युतीच्या दबावाक लागून आनी कंपल्शनाक लागून तुमी हांगा ते मारून मुटकून अलायन्स दवरल्या. कितें आसा ही वस्तुस्थिती न्ही. ना 2002 जेन्ना एलायन्स सांगना आनी हांव जेन्ना एनसीपी उबो रावलो तेन्ना हांव हार्डली 500 मतांनी डिफीट जालो. काँग्रेसीक 4000 पडले. सो आमी बीजेपी पेक्षा कितकेशे वयर आसले. अशे काही मतदारसंघ गेले. इवन आमी 70 काँग्रेस येवं, एकूच डॉक्टर विली आनी आमचो मिकी हो येयल्लो, पूण
तेन्ना कळ्ळें की आमची सेक्युलर वोट्स आहा ती डिवायड जाता. सो ही सेक्युलर वोट्स कारण कितें जाता जी BJP जी आहा ती एकूच गठ्ठो उरता आनी आमच्या भितर फूट पडटा. ह्या खातीर अलायन्सीक गरजूच आहा. दीस पडटा वाळवे बाब अलायन्स, कारण काँग्रेस तर प्रत्येक खेपेक म्हणटा, प्रत्येक खेपेक विचारलें सुभाष शिरोडकार सरळ सांगता आपल्या दिसना अलायन्साची गरज आहा, आपल्या दिसना अलायन्साची गरज आहा. ते किकोत करून उडयता हांगा. हे म्हणटात की आमकां अलायन्स जाय म्हणजे जेन्ना पक्ष ग्रो करपाचो प्रश्न आसता तेन्ना राष्ट्रवादीन ही भुमिका घेवप योग्य. त्या राष्ट्रवादीन काँग्रेसी सारकीच भुमिका घेवपाक जाय. सद्गुरून जो पयलो मुद्दो काडलो तो अगदी हांव पूर्ण सहमत आसा. सध्या तांणी 40-42 कडेन लक्ष दिवपाचेच ना, कारण घोडा मैदान सामकें लागीं पावलां. पयलीं तुमच्या नेतृत्वाची कसोटी परीक्षा जी आसा ती आतां फुडली लोकसभा इलेक्शन आसा. ते अंदू जायत किंवा फुडल्या वर्सा जायत म्हणजे बरोबर 6 वर्स उरलां तुमकां. म्हणटकूच तुमी आदी उत्तर गोंयचेरच तुमी लक्ष केंद्रीत करचें पडलें. सध्या सावथाक वचून तुमी शेपडी बडयल्या पेक्षा ही जर तुमची जागा आसा ती तुमकां राखपाक जाय. जर तुमकां मेळ्ळी जाल्यार ती आनी ती मेळटलीच भौतीक. शरद पवार साहेबाचो जो प्रभाव आसा दिल्लीक त्यामुळे ती तुमकां कोण नाकारीत अशें म्हाका दिसना. तुमकां कॅन्डिडेट कोण हांगच्यान आदी सुरवात करची पडटली आनी ह्या 20 मतदारसंघाचेर चड लक्ष तुमकां फोकस करचें पडटलें. ताच्या उपरांत मागीर 3-3.5 वर्सां तुमकां फुडें आसात सावथाक हातपांय पसरपा खातीर. म्हणटकूच हें व्हडलें चॅलेंज. अलायन्स आसची, अलायन्स काय अलायन्स नासची, राष्ट्रवादीच्या बऱ्याच्या दृश्टींतल्यान जर चिंतलें जाल्यार अलायन्स आसप फायद्याची काय नासप फायद्याची? न्ही, म्हाका दिसता की आसूंक जायना. आसूंक जायना. राष्ट्रवादी ग्रो जातलो जाल्यार आसूंक जायना. एक्झॅक्टली. कारण सतत पार्टीज, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, प्लॅनिंग, आंदोलनां हें सगळें जेन्ना जाता तेन्ना जेन्ना तुमी स्वतंत्रपणान धडकता तेन्ना इतलीं वर्सां BJP कांयच नासली. ती वयर कित्याक सरली? फक्त बिकॉज ऑफ बारीक 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 तांणी ज्यो चळवळी केल्यो ताच्यामुळे चल्ली. ते जो पर्यंत राष्ट्रवादी करची ना तो पर्यंत राष्ट्रवादी लोकां पर्यंत पावत अशें दिसता. दुसरी गोश्ट अशी आहा की निळकंठ बाब इज एन अपॉयंटेड प्रेसिडेंट. लक्षांत घ्या, इज नॉट इलेक्टेड. जरी कार्यकर्त्याचो तांकां पूर्ण पाठिंबा आसा अशें ते म्हणटात तरी सुद्दां जो पर्यंत इलेक्टेड हाचे प्रमाण इलेक्शन जायना आनी तातूंतल्यान नेतृत्व वयर सरना तो पर्यंत त्याच्या आपले तेज दाखोवपाक ताका तितलें हें मेळना. कोण तुका नेमला मरे वयल्यान अशें जाता तें न्ही. तुमकां शरद पवार साहेबान हांगा येवन ती अनाउन्समेंट केली, पण तुमकां अपॉइंटमेंट लेटर मेळ्ळें. क्रिटिकल टायमाचेर हो मुद्दो उपस्थित जावपाक शकता. अलायन्स आसची काय नासची राष्ट्रवादीची ग्रोथ लक्षांत घेतली जाल्यार, कारण काँग्रेसीची पत्रकार परिशद तुवें पळयल्या ते सरळ किकोत करतात ना म्हणटा गरज ना म्हणटात आनी हे म्हणटात की आमकां जाय म्हणून. ना, अलायन्स आसची पडटली, कारण प्रामाणीक अलायन्स आसची पडटली, बेश्टे नांवा पुरते अलायन्स न्ही. आजच्या स्थितीन एकटो काँग्रेस पक्ष सत्ताधारी भाजपा वांगडा झगडू शकना, संघर्ष करू शकना, किंवा एकटो राष्ट्रवादी काँग्रेसूय करू शकना. त्यामुळे दोगांयू काही प्रमाणात समविचारी आशिल्ल्या कारणान दोगांयू एकत्र येवनूच सरकार वांगडा टक्कर दिवची पडटली. दोगांक एकामेकाक पूरक अशें काम करचें पडटलें. त्या ज्या ज्या मतदारसंघांनी काम करतले त्या ठिकाणी दोगांची जरी वोट बँक समान आशिल्ली तरी दोगांक पूरक अशें काम करचें पडटलें. ना, हांवें म्हणलें तुका की मेन अलायन्स तांकां राष्ट्रवादीक जर ग्रो जावपाक जाय जाल्यार अलायन्स फायद्याची काय लुकसाणेची? अलायन्स फायद्याची. म्हणजे भारतीय जनता पक्षाची ज्या टायमार वाड जाली त्या टायमार मोगो पक्षाचे 12-8 अशे आमदार आसताले, तांचो 4 आमदार आसताले. तांचोच हात धरून आपूण मोठे जावं शकता हाचें उत्कृश्ट उदाहरण तांच्यांनी घालून दिलें. म्हाका दिसता की राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षान तीच पावल वाट धरपाची की काँग्रेसी वांगडा रावून आमी आमची वाड करून घेवं शकता. अशा पद्दतीन राष्ट्रवादी अलायन्साची गरज आसा ही वस्तुस्थिती आसा. म्हणजे त्या बद्दल बेश्टे ना, इमोशनल जावपाचो गरज ना. तांकां अलायन्साची गरज आसा आनी अलायन्स करूनच राष्ट्रवादी फुडें येवं शकता अशें म्हाका दिसता. एक म्हत्वाचो मुद्दो आसा तो म्हळ्यार इलेक्शन जेन्ना येतलें फाटली इलेक्शनाक तांकां काँग्रेसींतल्यान उमेदवार आयात करचो पडिल्लो. हय, ह्या खेपेक जेन्ना आमी इलेक्शनाची परिस्थिती पळयता आनी जशें वाळवे बाबान सांगलें की शरद पवारांचो जर दबदबो जर पळयलो परत घडयेन उत्तर गोंयची सीट तांकां मेळटली. हय, आसा कॅन्डिडेट राष्ट्रवादी कडेन जे उत्तर गोंयाक ते स्वतंत्रपणान घालपाक येता काँग्रेसी सांगून की हो आमचो उमेदवार तुमी सपोर्ट करा म्हणून आमकां? राष्ट्रवादी काँग्रेसीन दुसऱ्या पक्षांतलो उमेदवार हाडप ही तेंची चूक. राष्ट्रवादीन उमेदवार हाडूं जायना. भारतीय जनता पक्षा कडेन दक्षिण गोंयान कॅन्डिडेट नासतना नरेंद्र सावयकर हो बरो कॅन्डिडेट तांच्यांनी तयार केलो हळूहळू. एखाद्या वेळार पराभव वाट्याक आयलो तरी चलता, पण राष्ट्रवादीन स्वताच्या कार्यकर्त्यांचेर आपण विश्वास दाखयता त्यांच्या क्षमतेचेर. हे उदाहरण घालून दिवपा जाय, हे दाखोवपा जाय आनी त्यांनी राष्ट्रवादीन असो आतां पासूनच उमेदवार एक तयार करपा जाय आनी तेका प्रोजेक्ट करप सुरू करपा जाय.
पक्षान जर प्रोजेक्ट केलो निश्चितच उमेदवार तयार जाऊ शकता, मनीस आसा तांचेकडे. पण भायल्यान आयात केल्यार कितें परिस्थिती जाता, तो पुन्हा इलेक्शन जाल्यानंतर रिटर्न वता. ही परंपरा आणि चालू दवरूंक जायना. कार्यकर्ते खसतात. कार्यकर्ते खसता, म्हणजे तांकां न्याय मेळना अशें दिसता, दखल घेयना निश्टेची. कितें म्हणटा ते कारण बाब लोकसभेचे इलेक्शन तोंडार येता तेन्ना आसा तुमचे कडेन उमेदवार काय परत आयात निर्यात सुरू? ना, आमचे कडेन उमेदवार आहा, पण योग्य तो प्रोजेक्ट करपाक सध्या तरी ना. कारण आमी गेल्या आठवड्यान साहेबा कडेन उलयल्या तेन्ना साहेबान सांगलां की ते थोडे दीस रावात, पयलीं ऑर्गनायज स्टार्ट करा, वचात, आनी तेन्ना आमी उमेदवाराचेर केंद्रीत जावया आनी तेन्ना आमी प्रोजेक्ट करुया. सो म्हाका दिसता एक एश्युरन्स दिवपाक शकतात, ते म्हळ्यार ह्या इलेक्शनाक तुमी आयात करचे नात उमेदवार. बरोबर. तुमकां जर उत्तर गोंयची सीट मेळ्ळी जाल्यार तुमी तुमच्या पक्षांतलो तुमचो एक कार्यकर्तो वयर काडटले. हय, हें सारकें बरोबर. कारण काय आमी ऑलरेडी आमच्या काय काँग्रेसीचो दबाव येतलो आनी परत तुमी तांगेले उमेदवार राष्ट्रवादी भितर हाडून पावन करतले. पवार साहेबा कडेन उलयल्या, पवार साहेबांनी सांगलां की पार्टींचोच आमचो उमेदवार आसूंक जाय, भायलो नाका. तेन्ना पयलीं ऑर्गनायजेशन स्टार्ट करा. आफ्टर 3 months or 4 months वी डिसायड ऑन दॅट, आमी उलोवया आनी मागीर आमी फुडें वचोया म्हणून. सो इट इज ऑलरेडी डिसायड विथीन आवर सेल्फ की आमचो कॅन्डिडेट दवरपाचो. कोण बीन ते मागीर त्या टायमार उलोवया, पूण पयलीं ऑर्गनायजेशन स्टार्ट करा. सो आतां हांवें घेतले उपरांत आमी ऑलरेडी स्टार्ट केलां. सो एक 2-4 म्हयन्या भितर आमकां कितें तरी तेजें सारकें हें गावतलें, फीडबॅक गावतलें आनी तेज्या प्रमाणे आमी जरूर लोकसभेक तयारी करतले. कारण गेले फावट आमी 5,000 गेले. म्हजो वेळ सोंपला. लास्ट पीस ऑफ एडवायस टू द न्यू स्टेट प्रेसिडेंट. एडवायस असो हांव दिना, पूण जे कांय कॅन्डिडेट फाटले खेपेक तुमच्या पार्टीन आयिल्ले आनी तिकीट मेळ्ळी ना म्हणून जे भायर सरले निवडणुकीच्या पयलीं किंवा बंडखोरी केली, तांकां तांचे बाबत तुमचें धोरण कितें आसतलें, हे बॅकस्टॅबिंग करणारे वगैरे मनीस आसात ते एक म्हत्वाचें आसतलें. आनी दुसरी गोश्ट, तुमी कितले प्रभाव तुमी पाडू शकतले लोकमानसाचेर आनी कितले आंदोलनां गेल्या ह्या वर्सभरात तुमी मुद्दे करतले, घेवपाक शकतले. ताचेर तुमचे सगळे हे अवलंबून आसतलें यश. सद्गुरू, फक्त आमी तुमकां कितें शुभेच्छा दिवं शकता आनी कांयच करूं शकता. सद्गुरू, क्रुशियल पीस ऑफ एडवायस. ना, राष्ट्रवादीची युवा शाखा, महिला शाखा आणि अन्य ज्यो शाखा आसा त्यो तांकां बांदच्यो पडटल्यो. स्वताचो अहंकार किंवा हे न धरता सगळ्यांक आपण सामावून घेतलो आणि आपण पालक ह्या दृश्टिकोनान आपण भूमिका पार पाडटलो असो तांच्यांनी दृश्टिकोन दवरचो अशें म्हाका दिसता. लास्ट ताणी सांगिल्लें तें एक म्हळ्यार बॅकस्टेबर्सा बाबत किती भूमिका करतले आनी दुसरी म्हळ्यार ज्यो संघटना आहात पक्षाच्यो त्यो बांदपाच्या दृश्टींतल्यान कार्य करतले काय कितें? हय, आतां जे संघटना आहा जशें सद्गुरू बाबान सांगलां त्या प्रमाणे आमी ऑलरेडी चालू केला. युवती केल्या, यूथ जालाच, महिला बीन चालू जाल्या. सो एज हॅपनिंग. दुसरे जशें आमचे बॅकस्टेबर्स कितें आहा, सी दॅट्स अ ट्रेडिशन काँग्रेस राजकारणाची ट्रेडिशन काय काँग्रेस आनी राष्ट्रवादीची ट्रेडिशन? स्पेशली काँग्रेस आनी राष्ट्रवादीचें ट्रेडिशन की तिकिटी खातीर येवप आनी मागीर वचप. आतां देर आर वेरियस वेज. कशें आसता की आमकां तिकीट लिमिटेड आसा, 7 दिले आनी आमचे कडेन उमेदवार आसल्यात कितके 20-25 जाण आनी ते तुमी इलेक्शना पयलीं 6 म्हयने पळयले पूण ते ऑटोमॅटीक गेल्या. पूण गेल्या तांकां घेवकूच जायना अशें ना. वी हॅव टू सी देअर तुम्ही केस टू केस बेसिसाचेर वतले. पण आय थिंक तेंच्यानी सांगलां तेचें मॅक्झिमम वी शूड नॉट डू इट एज पर काय एक्सेप्शन्स आसपाक शकतात. थोडे एक्सेप्शन आसूं शकता जे पार्टीक बेनिफीट आहा. इतल्याकच हें करतले. इतल्याचे आमी आयची भासाभासांक सोंपयता. तुमचो वेळ सामको सोंपला. एक बरी गजाल सांगल्या हांगा कडेन सोंपयतना की जे विश्वासघातकी आसात तांकां पक्षांत घेवचो ना. 1-2 एक्सेप्शन्स आसपाक शकतात जी पक्षाच्या हिताच्या दृश्टींतल्यान करतले. शुभेच्छा तुमकां. तुमी आयले ह्या डिस्कशना खातीर. स्वाळवे बाब आनी सद्गुरू बी आनी बरी चर्चा केली आनी बरे मुद्दे काडले. थँक्स अ लॉट. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.